ये देवा बापा तू सर्गीच्या सर्वोडून तुका नमन करता भयणीनो 2023 वर्साच्या निमाण्या दिसा आमी आसा. थोड्याच घडयांनी 2024 वर्स आमी सुरवात करता. फाटल्या वर्सा देवान आमचें जिवीत कृपे बेसावांनी भरलां. देखून हें वर्स पळयत आसतना देवान आमकां केल्ल्या सर्व बरेपणाचो उगडास काडून ताका आमी अर्गां दिवया. सांगता हें वर्स कुटुंबाक समर्पिलां आसता. कुटुंबाद्वारे आमचें जिवीत फुल्लां आनी संतोश बरी जालां. देखून कुटुंबाच्या सांद्या पासून देवाक अर्गां दिवया आनी आमच्या कुटुंबा पासून मागया. तशेंच जुबलेवाचें वर्स पापा साहेबान परगटलां. ह्या जुबलेवाक तयाराय सावन आमचें कुटुंबा जिवीत बरें करून देवाक महिमा दिवंक आनी जुबले वर्स अर्थाभरीत करूंक सक्रामेंतांतल्या जेजूचो आदार मागया. दय करून बसया. सक्रामेंताक आराधन करून एक गीत आमी गावया. नमो नमो सर्वोंदारा
सांगो खायल्या तुझे दान बुजवून आशेन हंगारावल्या ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये नमो नमो जेजू क्रिस्ता उड्यारूपाली पोनसच्या नमो नमो सर्वोंडारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या नमो नमो जेजू क्रिस्ता उड्यारूपाली पोनसच्या नमो नमो सर्वोंडारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या इवकरिस्तान क्रोस हजरसच्या म्हज्या स्वादीक जेजू म्हजे खातीर मनशा रूप घेवन जुसे आनी मरियेच्या दुबळ्या कुटुंबांत तूं जल्मलोय तांकां विधेय सावन तांच्या मोगान तूं वाडलोय आनी तांचे संगता एकवटान रावलोय तांचे संगता तुवें सुताऱ्याचें काम करून कुटुंबांक तूं आदार जालोय 30 वर्सां कुटुंबांत जियेवन बापाच्या कुशेक काल सावन बापान तुका दिल्लें मिसांव चारी केलें सर्गींची सतां शिकोवन बापाची वळख दिवन तूं एक महान प्रवादी जालोय लोकांचे कश्ट दूख पळोवन तूं बिरमत पावलोय आनी तुका बापान दिल्ले दैवीक सक्तेन सर्व तरांची पिडा शिडा गूण केली आनी वर्तो असर्यागार म्हणून तूं जालोय मेल्ल्यांक तुवें जिवंत केलें पातक्यां बोगसिलें सर्व तरांच्या बंदडेंत सुटका दिली दुस्मानकायेचो दोरो कोसलावन मोगा एकवटाचो सांको बांदलोय अशें आमी सर्व एका देवाचीं भुरगीं आनी एकामेकाक भाव भयणी म्हणून परगटलें आनी कुटुंबांत तशें समाजेंत मोगा एकवटान जियोंक उलो दिलोय तुज्या जिणयेच्या देखीन मनशापणान आनी भाव बांदावपणान जियोंक देख जालोय ह्या तुजे स्वादीक मोगा पसून सुमया तुका सांवर्गां होगळाप स्तुती वंदन आनी आराधन आतां आनी सदां सर्वता आमेन. थोडो वेळ मौन रावन सुमयाचो मोग आमी नियाळया. सदांच आमचो मोग करच्या आमकां तसो स्वादीक सांगात दिवन सांबाळच्या जेजूक आमी आराधन करया. आमचे जबाब सावंदी तुका आमी आराधन करता सुमया जेजू. तूं देवाचो पूत तुका आमी आराधन करता सुमया जेजू. तूं देवाचो पवित्र सन तूं देवाचो सेवक तूं बसायल्लो सडवंदार तूं क्रिस्त तूं आमचो सोमी आनी धनी तूं दैवीक वैज तूं बरो गवळी तूं शांतीचो कुंवर तूं सर्व देण्याचो दातार तूं आमच्या आत्म्याचो धनी तूं दयाळ आनी कनवळो तूं मोगाळ आनी समाधानी
तुका आमी आराधन करता सोम्या जेसू तूं आमचो करो इश्ट तुका आमी आराधन करता सोम्या जेसू तूं दैवीक शिकोवणदार तुका आमी आराधन करता सोम्या जेसू तूं बोगसण्याचो दातार तुका आमी आराधन करता सोम्या जेसू तूं वाट सत आनी जिवीत तुका आमी आराधन करता सोम्या जेसू तूं संवसाराचो उजवाड तुका आमी आराधन करता सोम्या जेसू तूं करी दाखवाल तुका आमी आराधन करता सोम्या जेसू तूं सर्गीचो उंडो तुका आमी आराधन करता सोम्या जेसू तूं जिविताचो उंडो तुका आमी आराधन करता सोम्या जेसू तूं आमचो बरवसो तुका आमी आराधन करता सोम्या जेसू तूं आमची बाचावी तुका आमी आराधन करता सोम्या जेसू तूं आमचो तारोक तुका आमी आराधन करता सोम्या जेसू तूं आमची बुजावन तुका आमी आराधन करता सोम्या जेसू तूं आमचें जिवंतपण तुका आमी आराधन करता सोम्या जेसू तूं आमची सडवण तुका आमी आराधन करता सोम्या जेसू तूं आमचें सर्वस्व तुका आमी आराधन करता सोम्या जेसू तूं बरो गवळी तुका आमी आराधन करता सोम्या जेसू जेजू आमकां सांगता भिये नाकात हांव आसां तुमचे सांगाता सदांच तुमचे सांगाता हांव आसतलो आमचे दोळे आमी दंभया बाळा भिये नाका आसा तुझे संगी सदा बाळा रडू नाका आपय म्हाका जिणेंत तुज्या कश्टांत आसतना पिडेंत वळवळताना कश्टांत आसतना पिडेंत वळवळताना दिला सांगात हांवें तुका तुवें म्हाका सांगल्यारी वाट चुकून गेल्यारी तुवें म्हाका सांगल्यारी वाट चुकून गेल्यारी मोगान वेंकूंक हांव तयार आसा बाळा भिये नाका आसा तुझे संगी सदा कश्टांनी नसतानी एक सूर रडताना पुसून काडल्यांत तुजी दुखां मोगाच्यानी खेळल्यारी पयस तुका केल्यारी गोपान घेवंक हांव तुका राखून आसा आवयन आपल्या दुदाच्या बाळाक सांडल्यारी आवयन आपल्या दुदाच्या बाळाक सांडल्यारी सणसोना हांव तुका म्हज्या बाळा सणसोना हांव तुका म्हज्या बाळा बाळा भिये नाका आसा तुझे संगी सदा चिनियेंत तकलाय मोरोंक चिंतलाय बरवोसो सांडून सलवून गेलाय देवसाराच्या ओढण्याक काण तुवें दिल्याय पातकांत पडून कंगाल जालाय जिनियेंत मुखार सर दैराण तूं
मेठांकर जिनियत मुखार दैरान तू मेठांकर मोगन तू काहौ सलै तोलो मोगन तू काहौ सलै तोलो बाळा बिनाका आसा तुझे संगी सदा बाळा रोडू नाका आपई माका जिनी तुझा कस्तांत आसताना पिडेत वळवळताना कस्तांत आसताना पिडेत वळवळताना दिला सांगात हांवें तुका तुवें म्हाका सांगल्यारी वाट चुकून गेल्यारी तुवें म्हाका सांगल्यारी वाट चुकून गेल्यारी मोगन वेगूंक हांव तयार आसा बाळा भियेनाका आसा तुजे संगी सदा आपई म्हाका जिणेंत तुझ्या आपई म्हाका जिणेंत तुझ्या आपई म्हाका जिणेंत तुझ्या मोगचनो 2023 वर्स संपूर्ण नव्या वर्साक उपकार मागतना आमची सर्वांची बगणां उपकारी मनाची आसात. जायती पंतावनां आमकां मेळ्ळ्यारी देवान आमकां तें फुड करूंक वाट दाखयल्या. देखून उपकारी मनान देवाक आमी अर्गां होगळाप दिवया. आमची जबाब जावं दी अर्गां तुका सोमया जेजू. पवित्र एवकरिस्ताद्वारे आमचे मदें सदांच वस्ती करताय देखून अर्गां तुका सोमया जेजू. पवित्र उतरान आमचे लागीं उलयताय देखून अर्गां तुका सोमया जेजू. पवित्र संस्कारांनी आमकां तुज्या जिवान भरताय देखून अर्गां तुका सोमया जेजू. तुज्या मणयाऱ्यांक तुजें प्रतिरूप जावन दिलाय देखून अर्गां तुका सोमया जेजू. बावर्त्यांच्या जम्यांत तुजो सांगात दिलाय देखून अर्गां तुका सोमया जेजू. आमकां क्रिस्ती बावर्ती जावचे भाग दया केलाय देखून अर्गां तुका सोमया जेजू. वस्तेक जागो आनी दिसपडतो ग्रास फावो केलाय देखून अर्गां तुका सोमया जेजू. आमकां तुज्या सारक्याची जावन रचलाय देखून अर्गां तुका सोमया जेजू. जनवायेचें देणें आमकां फावो केलाय देखून अर्गां तुका सोमया जेजू. आमकां तालेंतांनी नेटयलाय देखून अर्गां तुका सोमया जेजू. तुज्या कुरपे देण्यान आमकां भरलाय देखून अर्गां तुका सोमया जेजू. दिसपडतो ग्रास जोडूंक भलायकी दिल्याय देखून अर्गां तुका सोमया जेजू. बरें शिकप जोडचो अवकाश फावो केलाय देखून अर्गां तुका सोमया जेजू. बऱ्या जिणयेच्या सांगात्याक तुवें फावो केल्ले खातीर अर्गां तुका सोमया जेजू. आमचो सर्व वावर आनी येवजण सफळ केलाय देखून अर्गां तुका सोमया जेजू. आमचें पैना वेळार सुरक्षीत राखलाय देखून अर्गां तुका सोमया जेजू. येदोळ पर्यंत बऱ्या भलायकेन राखलाय देखून अर्गां तुका सोमया जेजू. मारे कारपिडेंतले आमकां निवारलाय देखून अर्गां तुका सोमया जेजू. वडिलां मुखांतर आमचें रक्षण केलाय देखून अर्गां तुका सोमया जेजू. आमचो बवार्थ जियोंक धैर्यान भरलाय देखून अर्गां तुका सोमया जेजू. आमच्या बवार्थाचें पोशण करताय देखून अर्गां तुका सोमया जेजू. याजक धार्मीक आनी क्रिस्ती शिक्षकांक दया केलाय देखून अर्गां तुका सोमया जेजू. सर्व वायट विघ्नांतले आमकां निवारलाय देखून अर्गां तुका सोमया जेजू. आमच्या सर्व येवजणांक तुजो आधार दिताय देखून अर्गां तुका सोमया जेजू. परगांवांतच्या आमच्या मोगाच्यांक तूं राखताय देखून अर्गां तुका सोमया जेजू. आमच्या भुरग्यांक बरो फुडार दया करताय देखून अर्गां तुका सोमया जेजू. सगळ्या वर्सां तुवें आमकां केल्ल्या सर्व उपकारां पसत अर्गां तुका सोमया जेजू. सगळ्या वर्सां तुज्या संगातपणां आनी बेसांवां पसत
अर्गा तुका सोम्याचेसो दिसपडत्या ग्रास पसो तूं अर्गा तुका सोम्याचेसो दिसपडत्या रक्षण आनी पोषणा पसो तूं अर्गा तुका सोम्याचेसो बऱ्या कामां पसो तूं अर्गा तुका सोम्याचेसो मोगा एकवटाच्या कुटुंबा पसो तूं अर्गा तुका सोम्याचेसो कुटुंबांत मालगड्यांच्या दायजा पसो तूं अर्गा तुका सोम्याचेसो सुम्यान केल्या सर उपकारा खातीर मौनपणी तसो उपकार आठोवया. दयकरून उबी रावया. कन्नड गीत आमी गावया सुम्याकर गांधीवन. ನನ್ನನು
आशिसीले. चालू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता सर्वेस्पराच्या शास्त्रा प्रकार करूंक आसतलें तें सक्कट तांणी कर्ण जातच गालिलयांतल्या आपल्या नजर शहराक ती पाटी आयली. भुरगो वाडोवन येतना घटमोट जायत आयलो आनी जानवायेन भरलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. वर्सान वर्स जेजूची माय बाप पास्काचे परबेक जेरुसलेमाक वेतली. जेजू 12 वर्सांचो आसतना हर्शेंचे बरीच ती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार सावन ती पाटी परतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांतच रावलो. हें ताची माय बाप नेना जाली. तो पयनाऱ्यांच्या पंगडांत आसतलो म्हटलें कोनू एक दिसाची वाट चलोवन ती पाटी आयली. उपरांत तांणी आपल्या सैऱ्या आनी वळखीच्या मोदें ताका सोदलो, पूण तो तांकां मेळ्ळो ना. देखून ताका सोदीत ती जेरुसलेमाक पाटी गेली. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. शिकोणदारा मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सवालां घालनासलो आनी ताची सवालांक जापी आयकल्ले सुमेस्त ताचे जाणटेकायेक विस्मीत जाल्ले. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली. तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हडा कती दुकान तुका सोदून आसल्या. ताणें साप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हणून तुमी नेना आसल्या तुवें? ताणें उलयलेल्या त्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू तांचे सांगता नजरेताक पाटी आयलो. तांकां तो काल जावन जियेलो, पूण ताचे मातेन ह्यो सर्व संगती आपल्या अंतस्करणांत जगोवन दवरल्यो. आनी जेजू देवाक आनी मनशांक मांडवल्लो जावन जानवायेन आनी प्रायेन वाडलो. दया करून बसया. धर्मदूताची कृत्यां अध्याय 10 वाक्य 2 आमकां सांगता, सेझारेयांत कर्नेल नांवाचो एक मनीस आसलो. हो इटालियन फौज नांवाच्या रोमी पाटलामेंत एक शतपती. तो आनी ताचें सगळें घराणें भक्तिवंत आनी देवभिरांतीचें. लोकांक तो जायतें दान धर्म करतलो आनी देवा लागीं सदांच मागतलो. कुटुंबाच्या वडिलान कुटुंबांत कशें वावरपाची साक्ष आनी आदर्श जावयेत म्हणलें हें देवाचें उतर आमकां शिकयता. ताचो वावरत आनी मागण्याचें जिवीत खंडीत कुटुंबाच्या सांद्यांक एक वर्ती देख जावंक पावता. आज कुटुंबांत वडिलां जावन आसचीं हें सवाल आमकां समी विचारया. कुटुंबांत वडील जावन म्हजें मागण्याचें जिवीत, म्हजें वावरती जिवीत कुटुंबाच्या सांद्यांक देखीचें जालां गी? ह्या म्हज्या साली वरवीं म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांक वायट देख हांवें दिल्या. उत्पत्ती ग्रंथ 18 अध्याय 17 तावन 19 वळी पर्यंत सर्वेस्पर आपणायतल्याक चिंतूंक पडलो. हांव करूंक वेतां तें आब्राहामांत हांव कशें लिपोवन दवरूं? ताची संतत व्हड आनी बळिश्ट जावंक आसा आनी ताचे उद्देशी संवसाराच्या सर्व राष्ट्रांक आशिर्वाद मेळोवंक आसा. ताच्या भुरग्यांनी आनी ताच्या घराण्यान प्रामाणीकपणान आनी नितीन देवाचे वाटेन चलोवंक आदेश दिवचे खातीर हांवें ताका वेंचला. पवित्र सभेंत भुरग्यांक कशें वावरतान वागोवंक जाय तें हांगासर आमकां स्पश्ट सांगिल्लें आसा. भुरग्यांक जल्म दिवन संवसारी संगतींनी परिणत केल्यार पावना. तांकां वावरतांत घट करचें गरजेचें. हाका कुटुंबाचें आदर्श महत्वाचो पात्र घेता. आमच्या कुटुंबांत आसचीं भुरगीं वावरतान वाडटात गी? आमी वडिलांनी आदर्श कुटुंबान जिवीत जियेवन तांकां वावरताचे आदर्श आमी जावंक पावता गी? विधी नियम 5 अध्याय 16 वाक्य आमकां सांगता,
सर्वेस्परा तुझ्या देवान तुका फरमायल्ले प्रमाणे तुझ्या बापायक आनी तुजे आवयक मान दी आनी अशें तूं सर्वेस्परू तुजो देव तुका दिता त्या देशांत लांब काळ जियेतलोय आनी समृद्ध जातलोय. हांगासर कुटुंबांत भुरग्यांचें नडतें कशें आसचें म्हणून शिकयल्लें आसा. वडिलांक कालसायचे आनी तांकां विश्वासे रावचे म्हूण देव आशेता. देवाची आज्ञा पाळून आवय बापायक मान दिल्यार देवाचे आशिर्वाद लाभतले म्हूण सांगून हें देवाचें उतर आमकां बसयता. कुटुंबांत वडिलांक विधेय जावन कुटुंबांतल्या संतोशाक आनी समाधानाक हांव कारण जालांगी. म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या घरांत म्हज्या वडिलांचें स्थान आनी मोल हांव जाणा जालांगी. कीर्तन 133 वाक्य 1 आमकां सांगता, भाव जर एकामेका एकवटान जियेतात तें कितलें बरें, कितलें सोबीत. कुटुंबांत देवस्थानाक आनी एकवटाक गमण दिवचें कितलें गरजेचें तें हांगासर सांगल्लें आसा. कुटुंबांत सांगाता वावरतना, सांगाता चिंतून विचार विनिमय करून निर्धार घेतना हर एकलो तसो तसो पात्र कार्यगत करतना कुटुंब क्रिस्ताक लागीं जाता. म्हज्या कुटुंबाच्या एकवटाक आनी भक्तीपणाक हांव वावुरतां. कुटुंबांत म्हजो पात्र कितें म्हणलें जाणा जावन तो प्रामाणीकपणी जारी करूंक प्रयत्न करतां. सांपेद्रूचें पयलें पत्र 4 अध्याय वळ 8 आनी 9 आमकां सांगता, सकडां परस चड तुमचेच मदें एकामेकाक कळनातलो मोग आसूं. मोगा वरवीं जायतीं पातकां भोगसतात. एकामेका उपगन आसतना सत्कार दिया. देवाच्या विविध देण्यांचे आडळतेदार तुमी जाल्ले बरी. हर एकलो आपणाक मेळ्ळां तें देणें एकामेकाचे सेवेक उपयोग करूं. एकामेकाचो मोग कुटुंबाची घट बुन्याद. करो मोग चडून सोसून व्हरता आनी वायटाचेर जायते वंचावंक शकता. देवान हर एकल्याक विशिश्ट सक्तेन भरलां तें सर्व कुटुंबाच्या बऱ्यापणाक आनी संतोशाक वापरूंक आमकां सुमेस्तांक मेसांव आसा. म्हजो मोग प्रामाणीक आनी निश्कपटी जावन आसा गी म्हणलें सवाल आमी आमकांच विचारया. म्हजो मोग म्हज्या मोगाच्या मनशाचें उणेपण सोसून व्हरता गी. म्हजो मोग कुटुंबाचेर येवच्या अनवरा विरोध झुजता गी. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 6 अध्याय 4 वाक्य आमकां सांगता, बापायनो तुमी तुमच्या भुरग्यांक रागार जायशें चिडावचें न्हय. बगर तांकां बोध सांगून तांच्यो सुखी तिदवून क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे तांकां वागया. कुटुंबांतल्या वडिलांनी भुरग्यांक चिडावन तांच्या नासमाधानाक कारण जावचें न्हय म्हूण सांगून सांपेद्रो आमकां सांगता. एका वरनी चड तांचेर वत्तड घालचें, आपणाचीच चिंतप तांचेर तापचें सारकें न्हय म्हणून तो आमकां सांगता. थोडे फावटी आमकां कळनासतना हें घडोवंक पुरो तरी हे विशीं नदर दवरून कार्याळ जावंक आमकां सुमेस्तांक उलो आसा. कुटुंबाचो वडील जावन भुरग्यांच्या करंदायेक कारण जालांगी. कुटुंबांत म्हजी जबाबदारी हांव विसरून चल्लांगी. भुरग्यांनी वायट साल धरूंक खंयच्याय रितीन हांव कारण जालांगी. कीर्तन 127 वळ 3 आमकां सांगता, भुरगीं सर्वेस्पराचें देणें कुशीचें फळ ताचें दान.
भुरगीं कुटुंबांत तीक समाजाचो प्रमुख ती वांटो जातात ती देवाचें देव म्हणून आमच्या कुटुंबांनी आमी स्विकार करता आनी तांची जतन घेवची जबाबदारी सुमेस्त वडिलांक आसा ते देवाचें उतर आमकां समजयता. म्हज्या कुटुंबांत भुरगीं देवाचें देणें म्हणून हांव वळखतां गी. भुरगीं सूख करता आसतना तितवूंक म्हजें प्रयत्न हांव करतां गी. गलतकारांक बरयल्या पत्रांत 6 अध्याय 2 वाक्य आमकां सांगता एकामेकाचें वजें ववया अशें क्रिस्ताचो उपादेश तुमी पाळटल्यात. सुखांत तशें दुखांत सगळें कुटुंब सांगाता मेळटा त्या कुटुंबांत एकवट आसता. एकामेकाची सकत आनी अस्कत काय समजूंक आदार जाता. जिणयेंत वजें सुकोवंक जायना तें फूड करूंक आसाच पूण कुटुंबाच्या सांद्यांनी एकामेका हात मेळोवन तें वजें हाळूक करी येता अशें सोम्याचो उपादेश आमच्या जिवितांत जियोंक साध्य जाता. आमी आमकांच विचारया कुटुंबांत सूख वा दूख फूड करूंक मेळटना म्हजो मनोभाव कसलो. कश्ट आमच्या कुटुंबाक येता आसतना हांव ते खंयच्या रितीन फूड करतां. कुटुंबांत आमच्या कश्टाक एकामेका त्या वजनाक कान दिवंक प्रयत्न करतां गी ह्या हांव सुकारे मारतां. सान लुकाचो वांजेल 18 अध्याय 15 ते 17 वळी 63 सांगली उतरां आसात. बाळकांचेर जेजून हात दवरिसय म्हणून लोकांक तांकां ताचे सरशीन हाडली पूण हें पळोवन शिसांनी तांकां बेश्टायलें. तेदवान जेजून भुरग्यांक आपणा सरशीन आपोवन म्हळें ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशीन येवंक सोडा तांकां आडाय नाकात कित्याक देवाचें राज तसल्यांचें सय. सतत हांव तुमकां सांगतां जर कोणी एक भुरग्या परी देवाचें राज घेना तर ताका तातूंत बिलकुल रीग आसचो ना. मनशान देवाचेर संपूर्ण बरवसो दवरून जियेचें म्हूण सांगून शिकोवचे खातीर कशीं भुरगीं आपल्या वडिलांचेर संपूर्ण रितीन बरवसून जियेतात तशें आमी आमचो हार भार देवाक सोडनो देवा थंय संपूर्ण बावार्थान जियोवंक जेजून आमकां शिकयलां. देवा थंय म्हजो बावार्थ कितलो गूण आसा. भुरग्यांनी म्हजे वयर दवरलो तितलो पुणी म्हाका देवा थंय बावार्थ आसा गी बरवसो आसा. देवा मुखार आमी एकामेकाक भाव भयणी ह्या स्पिरितान एकामेकाक स्विकार करीचे आनी माया मोगान जियोवन देवाक कुटुंबां जिवितांत महिमा दिवचे. आज आमी कितें जावन आसाव तें देवाचें आनी आमच्या कुटुंबाचें देणें. आमी कितलेय हुशार जाल्यारय कितले वयर पावल्यारय हें सत केन्नाच विसरचें न्हय. थोडी मिनटां मौन रावन येदोळूस सांगिल्ल्या त्या सवालांचेर आमी थोडो नियाळ करया. जायते फावटी आमच्या कुटुंबांत आमचे मिसांव जियोवंक कुटुंबां संतोशाचीं बिडारां करूंक आमी सलवल्या देखून सोम्यालागचें बॉक्सांनी आमी मागया. आमचे जबाब जावं दी आमी पातकी सोम्या तुजी काकूळट मागता. तुझे का कोर्ट मागता तुज्या मोगा विरोध गेल्ल्या खातीर
आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता तुझे उपादेश मोडुल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता वायट जिणयेन तुका आमी अपमान केल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता तुका अविश्वासी जाल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता तुझे उतर जियेनातल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता संवसारी सुखा खातीर तुजो सांगात इन्कार केल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता म्हज्या सदांच्या जिवितान मागण्याची निर्लक्ष केल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता म्हाका अशी जबाबदारी जोगत्या रितीन करिनातल्या खातीर आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता पवित्र आत्म्यांक दुखयल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता हेरांक दुर्सरल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता जिणयेंत आनी कुटुंबांत तुका केंद्र जावन घेनातल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता म्हज्या शेजाऱ्याक दुखयल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता हेरां विशीं वायट उलोवन तांचें नांव पाड केल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता एकामेका बोगसूंक इन्कार केल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता राग आनी दुस्मानकाय दवरून जियेल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता मोसोर केल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता गर्वान आनी हंकारान जियेल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता कुटुंबांतलें समाधान नास जावं कारण जाल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता पेल्याक थंय सोंसणी कायदा कयनातल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता कठोर आनी दारूण जाल्ल्या खातीर आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता कुटुंबाच्या जिवितांत अविश्वासी जाल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता अन्याय आनी अनितीन जियेल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता पेल्याचें शोशण केल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता फोटे मारून जियेल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता तुवें उदारपणान दिल्लें वांटून घेनातल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता सत लिपोवन दवरल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता वायट संगतीचो गुलाम जाल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता हेरांनी पातकां पडोवंक कारण जाल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता कुटुंबाची जबाबदारी पाळिनातल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता एकामेकाक दुखचीं उतरां उलयल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता कुटुंबाच्या एकपोटा विरोध केल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता आनी एकल्याच्या रागाक कारण जाल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता वायट सवयांक लागून कुटुंबांक कळंक हाडल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता ल्हान ल्हान संगती खातीर झगडें केल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता मागण्यांक महत्व दिनातल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता सोडदोड करूंक सलवल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता हट धरून जियेल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता मौनपणी आनी खंयच्या रितीन कुटुंबांत एकवट आनी संतोश अस्कत जावंक हांव कारण जालां तें सोम्यांक सांगून बोगसाने मागया. नव्या वर्साची सुरवात करतना आमकां आनी आमच्या मोगाच्या सर्वांक जेजूक आमी समर्पण करया. आमची जबाब जावं दी आमी तुका समर्पिताव. आमी तुका समर्पिताव. आमचे सगळें जिवीत आमी तुका समर्पिताव. आमचें कुटुंब आमी तुका समर्पिताव. आमचे आवय बापायक आमी तुका समर्पिताव. आमच्या भुरग्यांक आमी तुका समर्पिताव. आमच्या इश्टा मंत्रांक आमी तुका समर्पिताव. आमच्या कुटुंबादारांक आमी तुका समर्पिताव. आमच्या पापा साहेबाक आमी तुका समर्पिताव. सर्व गोवळी बापांक आमी तुका समर्पिताव. धार्मिकांक आनी याजकांक आमी तुका समर्पिताव. आमच्या पवित्र सभेक आमी तुका समर्पिताव. पिरगजेच्या लायक मुखेल्यांक
आमी तुका समर्पिता आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांक आमी तुका समर्पिता आमच्या शिक्षकांक आमी तुका समर्पिता सर्व दाक्तेरांक आनी नर्सांक आमी तुका समर्पिता आमच्या मालगड्या आनी उतर प्रायेच्यांक आमी तुका समर्पिता आमच्या पेडेस्तांक आमी तुका समर्पिता आमच्या युवसनांक आमी तुका समर्पिता आमच्या संघ संस्थांक आमी तुका समर्पिता आश्रयांनी आनी आश्रमांनी वावर करच्यांक आमी तुका समर्पिता आमचे शिक्षण संस्थे आमी तुका समर्पिता आमचे सर वावराड्यांक आमी तुका समर्पिता आमच्या रैतांक आमी तुका समर्पिता व्यापार वहिवाट करतल्या सर्वांक आमी तुका समर्पिता आमच्या सर्व चालकांक आमी तुका समर्पिता आमची सर्व वाहनां आनी कामां आमी तुका समर्पिता आमचो सगळो वावरू आमी तुका समर्पिता आमचे सगळे मन जाती आमी तुका समर्पिता आमचे घर आनी आस्त बदीक आमी तुका समर्पिता आमचो वाडो आमी तुका समर्पिता आमचे फिरगस आमी तुका समर्पिता आमचे वस्तेचें घर आमी तुका समर्पिता आमच्या दानीक आनी हितचिंतकांक आमी तुका समर्पिता आमकां बरें करतल्यांक आनी वायट करतल्यांक आमी तुका समर्पिता आनी आमकां सर्वस्व समर्पण दिवन गीत आमी गावया सगळो जेजूक समर्पिता दया करून उबी रावया. Jesu समर्पिता कुशीन सर्वां उपसिता सदां स्मोकं ताचेर बातें ताचेर स्तय हांव जियेता सर्व सांविता Slavita Sogla smaka Sarvandara Am samarpita Sarva Slavita Sarva Slavita Sogla smaka सर्वंदरा हम समर्पिता सगळं जेजू समर्पिता ताच्या पाया सर पडता लौकिक कुशलाय सांगता कांगे सौम्या Makata Sarva Samvita Sarva Samvita Sarva Smaka Sarvandara Am Samarpita मुखल्या वर्सा आमच्या कुटुंबाचे वीत मनशा संबंध एकवटू मागण्याचे वीत बरें करूंक जेजू लागीं वैयक्तीक सावन मावन फुडें मागया. कुटुंबांत संतोशाक कारण जावच्याक मुखल्या वर्सा म्हाका कितें जावंक जाय आनी कितें सोडूंक जाय तें जेजूक आमी सांगया. तशेंच चुबले वरस कुटुंबाच्या मागण्याचे वितान सफळ करूंक गरजेची कृपा आमी मागून घेवया. सक्रामेंतांतल्या जेजूक आमच्या फिरगस कुटुंबाचे समर्पणाचे मागणे म्हणया. ए बोव दुलोब जेजू मनशा कोळाच्या तारोका सांत सेबेस्त्यांक समर्पण दिल्ल्या आमच्या फिरगस कुटुंबाचेर तुवें वतल्ल्या दराळ आशिर्वादांक आनी निरंतर कृपेक आमी तुजो उपकार बाबुडटा. आमचें फिरगस कुटाम बांदून हाडूंक आमकां गरज असो तीर बावार्थ मागण्याचो स्पिरीत सेवेचो मनोभाव
आनी बरें मोन फावो केल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता. आमच्या फिरगजेंत येदोळ पर्यंत सेवा दिल्ल्या सर्व याजक, धार्मीक आनी लायक मुखेल्यांचो उगडास काडून तांची सेवा वाखणता. प्रस्तुत आपली निस्वार्थी सेवा भेटोवच्या आमच्या सर्व याजकांचेर, धार्मीक आनी लायक मुखेल्यांचेर तुजी विस्नार आशिर्वादां वत. आमच्या आत्मीक बऱ्यापणा पसत आमच्या फिरगजेन मांडून हाडच्या सर्व येवजणांक उदार काळजान दान दिवच्या दानीक आनी तांच्या कुटुंबांक तुजो दैवीक आदार दी. आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांनी भाग्यवंतपणाची जिणी जियेवन आमची कुटुंबां तुज्या राजाची बरी खबर परगडची बळादीक हातेरां कर. आमच्या भुरग्यांक आनी युवजनांक तुजो दैवीक अनुभव दी. बऱ्या शेगुणांनी तांणी वाडोवंक कुटुंबांत, फिरगजेंत तशें समाजेंत तांचें जिवीत मोगाचें आनी दादोसकायेचें जावं दी. वायट तावन तांकां तूं राख. आमच्या मालगड्यांक तशेंच पिडेंत आसच्या बाबा भयणींक तुजो सांगात बरे भलायकी कुडी आत्म्याची सवकासाय दी. कुटुंबांत तावन समजोनी सहकार आनी मोग मेळोवन दी. कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर परगांवांत वावर करच्या सर्व भावा भयणींक बऱ्या भलायकेन दवर आनी तांच्या वावराचो फळ तांकां फावो कर. आमचे शिक्षण संस्थे, आमची फिरगज गवळीक परिशद तशेंच फिरगजेच्या हर एक संघ संस्थांच्या संघटीत वावरान जिवाळ आनी कार्याळ आसचें आमचे हे फिरगज कुटाम तुज्या जतनेकाल शाबीत दवर. जिजो बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. सक्रामेंताचें बेसांव घेवंक आमी तयार करया. आमच्या कुटुंबांतल्या सकट सद्यांची नांवां काडून सुमयांच्या पांया तळा आमी समर्पया. सुमया तूं आमकां सर्वांक आपोडन गूण कर. आमची सर्व तराची बंदड तूं सुटय. मागण्याच्या जिवितान बावर्तान घट जावंक जुबले वर्साक बरी आत्मीक तयाराय करूंक आमकां आदार दी. नव्या वर्सा नवे व्यक्ती जावन कुटुंबाच्या संतोशाक कारण जावच्याक आमचे थंय आसचें सगळें मेळ्ळें नास कर. तुज्या मोगान आमकां बरोवन कुटुंबांत मोगा एकवटान जियोवंक फावो कर. आमेन. गीत आमी गावया येद्या व्हडा सक्रामेंताक. हे देवा वेची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो वगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक.
संगी तू असाय, सुख दुखान तू संगी असाय. जेजू दिव तुझी ससाय, आमकां दिव तुझी ससाय.